कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेऊन आयल्या न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवांत हांचे कडेन या ताचे कडल्यान जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। सर, हायकोर्टान कांय दिसा पयलीं सरकारी जमीन आनी कोमुनिदाद जमनींतल्या घरां विशीं एक म्हत्वाचो आदेश दीत ही घरां मोडून दिवपाचो संबंदीत खात्यांक आदेश दिल्लो। हाचेर आयज मंत्रालयांत उच्च स्तरीय समितीची बसका जाली। हे उच्च स्तरीय समितीचे बसकेक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर जायत्या खात्यांचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। तर ह्या बसकेत अशें ठरलें की जी बेकायदेशीर घरां आसात ती मोडून उडयतलेच आनी बेकायदेशीर जी बांदकामां आहात ती मोडून उडयतलेच, पूण अनधिकृत बांदकामां म्हणजे अनऑथोरायज्ड बांदकामां आनी घरां ती कायदेशीर करपा खातीर फुडल्या विधानसभे मेरेन एक कायदो तयार करतले। हो कायदो तयार करपा खातीर कायद्यात खंयच्यो खंयच्यो वाटो आसात, कितें तरतुदी आसात ते पळयतले। ॲडवोकेट जनरल देविदास पांगमाच्या नेतृत्वाखाला एक समिती हाचे खातीर स्थापन करतले आनी कितें तरतुदी आहा ताच्या खातीर ते पळयतले अशें म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आहा। दुसरी हातूंतली एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार राष्ट्रीय राज्य महामार्गाच्या कुशीक ज्यांच्यांनी इल्लिगल एनक्रोचमेंट केला, ज्या वेवसायिकांनी वा दुकानदारीन म्हणा, तांकां नोटीसी काडटले, तांकां 15 दिसांचो वेळ दितले। तांच्यांनी एकतर दुसरे कडेन शिफ्ट जावचें, नाजाल्यार ते अनधिकृत जे बांदकाम केल्लेले आहा ते काडचे अशे तरेची एक शिटकावणी तांकां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली आसा। गरज पडली जाल्यार हांचेरय कारवाय करतले अशे तरेची शिटकावणी ताणें दिल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। थँक्यू सुशांत। ही जी बातमी तुम्ही मुजरत SNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर तशी दुसरी जी बातमी म्हणजे अपघाताचे सत्र जे आता सुरूच आसा, अपघात कमी जावपाचें नांव घेना। पयलीं म्हणटाले अपघात रस्तो सारको ना आनी खंयच्या कारणाक लागून अपघात जाता, पण रस्ते सारके आसात तरी लेगीत अपघात जातातूच। असोच एक अपघात म्हणजे ती हांगा सो अपघात जालो। ह्या अपघातान 27 वर्साचो तरणाटो अनिकेत हाका मरण आयलें आसा। जो अपघात तेणी इलेक्ट्रीक पोलाचेर धपको दिलो आनी ताका जाग्यारूच मरण आयलें अशें एका डॉक्टरांनी सांगलें। हेची बातमी तुमी SNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां दुसऱ्या बातमी लागून उतेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणुया आयच्या घडणूक। उतेजा, आयज उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सुकूर वाठारांतले निलेश च्यारी हाचें घर आसा तें मातये भरवण करपाक सुरू केला। तांणी खंय 2 मजल्यो घर बांदलें, ते विदावट परमिशन घेयनासतना तांणी बांदलेलें आसा। देखून उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केल्ली आसा। मामलेदार, पंचायत सचिव आनी पुलीस बंदोबस्ताच्या हाजेरीत ही कारवाय जाल्लेली आसा। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार आयज आतां थोड्या वेळान 12वेचो निकाल लागतलो आनी अंदू वर्सा 12वेंत 17,686 भुरगीं बसली। 20 केंद्रांनी टोटल इतली भुरगीं बसली। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू उत्तेजा। तर दुसरी अशी बातमी की माशे कुट्टी खैराच्या तस्करी प्रकरणाक 4 अटक केलेली आसा आनी सुमार तांचे कडल्यान 2 लाखाचो मालूय जप्त केला आनी तशेंच एक रिक्षा, 2 दुचाकी आनी तेंचे कांय शस्त्रां ती जप्त केली आसा। हेजी फुडली कारवाय ती सुरू आसा। तर आतां आमी समिधा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिधा,
नवो मांडवी पूल बंद केल्ल्यान आयज पणजेत येरादारीची बरीच कोयणी दिसून आयली. तर नव्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्ते खातीर 10 दीस म्हणजेच 27 मार्च ते 5 एप्रिल मेरेन नवो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो असो आदेश जो आसा तो भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्लो आसा. तर ही बातमी तुमकां सविस्तर 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. थँक्यू समिधा. तसेच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV ते सबस्क्राईब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन साहिला सयत हांव ऐश्वर्या खुर्जवेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.